नमस्कार. दनपारच्या खबरांत राजेश नायकाचो येवकार. खबरो विस्तारांत. दक्षिण गोंयचो बीजेपीचो उमेदवार अजून थारना. आनीक 4 दीस तरी वतले. उत्तरेक श्रीपाद भाऊच म्हूण सुत्रां सांगता. दिल्लींत 2 दीस पार्लिमेंटरी बोर्डाची बसका जाली. बीजेपी उमेदवाराचे पयलें लिस्ट खंय 1-2 दिसांत जाहीर जातले. ह्या लिस्टांत भाऊचें नांव आसूं येता. मजगतीं राजकीय मळार भाऊक तिकेटीच्यो परबी सुरू. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि बीजेपीचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टार्नाडे दिल्ली सावन आयले. उत्तर गोंयचो उमेदवार थारलो. दक्षिण गोंयचो दुसऱ्या लिस्टांत. ऑलरेडी जे फायनलायज जाला पळय ते दिल्लींतल्यान डिक्लेअर करतले. आमी डिक्लेअर करूंक शकना. टेंटेटिवली तेंच्यांनी एक क्रिकेट फायनलायज केला की दिल्लीच्यान डिक्लेअर जातली. दुसऱ्या क्रिकेटीचें डिस्कशन सुरू आहा. नॉर्थ गोवाचे फायनल जाल्ले आहा न्ही सर. एक डिक्लेअर जाला तो भाजपाच्या संसदीय मंडळाची बसका जी काल सुरू जाली ती आयज फाटोडेर 3 पर्यंत चलली. सुमार 15 स्टेटीचे कॅन्डिडेटांचे लिस्ट ह्या बसकेक डिस्कस जाली. तितून गोंयचे दोनूय सिटांचे डिस्कशन जाले. दिल्लीच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उत्तर गोंयची जी उमेदवारी आहा ती परत श्रीपाद नायकाकूच दिल्या अशी म्हायती मेळटा. आयज सांजची प्रेस कॉन्फरन्स जावन पयलें लिस्ट जाहीर जावपाचें आसलें, पण सांज मेरेन तरी प्रेस कॉन्फरन्स भाजपाची जावना वा लिस्टूच तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें ना. ते रातचे उसरां येवपाक शकता वा शेनवारा ते ब्रीफ करून वा लिस्ट डिक्लेअर करपाक शकता. आतां उरलो प्रश्न सावथ गोवा सिटाचो. सावथ गोवाच्या सिटाचेर ह्या बसकेक चर्चा जाली, पण तेजेर निर्णय जाल्लो ना. सुत्रा कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण फुडले 4 दीस तरी सावथ गोवाच्या सिटाचेर कांय डिसिजन येवपाक पावचें ना, कारण फुडले जे लिस्ट आहा ते थोडे दिसांनी डिस्कस करून 4 दिसां उपरांत 4 दीस ते 8 दीस अशें ह्या डिसिजनाक लागपाक शकता. सो सावथ गोवाक जे 5 नांवां गेल्या गोंयच्या गोंयांतल्यान, तितून दिगंबर कामत, रमेश तवडकर, दामू नायक, नरेंद्र सावयकर, बाबू कवळेकार. तितले 2 जाणांनी दिगंबर आनी रमेश तवडकरान आपलें नांव फाटीं घेवपा खातीर रिक्वेस्टू केल्ली पार्टी कडेन. सो जे रेसीन उरिल्ले मेन आतां कंटेंडर उरता ते नरेंद्र सावयकर आनी बाबू कवळेकार. सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा की ह्या 2 नांवांचेर सारकें डिस्कशन जावन एक कॅन्डिडेट ते डिक्लेअर करतले, पण ताका आनी 4 ते 8 दीस वचपाक शकता. इतले मजगती आनीक एक मिटींग दिल्ली जाली. JP नड्डा जे नॅशनल प्रेजिडेंट आहा तेणी सगळ्या स्टेटीचे जे कन्व्हेनर्स आहा तेंची बसका घेतली. गोंयच्यान ह्या बसकेक दत्ता खोलकार जे स्टेट कन्व्हेनर आहा आनी को कन्व्हेनर म्हणून सुभाष शिरोडकर आनी सुभाष फळदेसाय आहा. ते 3 जाण त्या बसकेक वांटेकार जाले. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारे हांगा लौकीक शिलकार पुरंडा खातीर. गोंयच्या मीन निर्गतदारांक मोठी थाकाय. लो ग्रेड म्हळ्यार 58 FE ग्रेड मिनाच्या निर्गतीचेर बंदी घालपाचो स्टील मंत्रालयाचो विचार ना. रिपोर्टा प्रमाण हेर स्टील उत्पादकांनी निर्गतीचेर बंदी घालपाची मागणी केल्ली. मात मंत्रालय लो ग्रेड मिनाच्या निर्गतीचेर बंदीचो विचारूय करिना. मात निर्गत कर लावंक शकता. स्टील मंत्रालयाचो सचीव उलयला. गोंयांत चडशे 58 ग्रेडी सकयलूच. गोंयच्या मायनिंग इंडस्ट्रीक मोठी थाकाय. लो ग्रेड मिनाचे निर्यातीचेर बंदी घालपाचो स्टील मंत्रालयाचो विचार ना. केंद्र सरकार 58 ग्रेडी सकयली मिनाचेर निर्यात बंदी घालचे ना. कांय रिपोर्टा प्रमाण स्टील मिनिस्ट्रीचो सचीव NN सिन्हा म्हणटा सरकार लो ग्रेड मिनाचेर बंदी घालपाचे मागणेचो विचार करिना. हेर स्टील मेकर्स निर्यातीचेर बंदी घालपाची मागणी करतात. मात मंत्रालय लो ग्रेड मिन निर्यातीचेर एक्सपोर्ट टॅक्स लावंक शकता. गोंयाक ह्या प्रस्तावाचो लाव जावंक शकता. गोंयांतल्यान चडशे लो ग्रेड मीन एक्सपोर्ट जाता. गोंयांत मेळटा ते चडशे मीन 58 ग्रेडी सकयले आसता. गोंय मोठ्या प्रमाणात हे मीन एक्सपोर्ट करता. ताचो देशात विदेशी चलन येवपाक बूस्ट मेळटा. लो ग्रेड मिनाक लागून मोठ्या प्रमाणात धुल्ल जाता. ताका लागून ते गोंयांतूच हाताळप शक्य ना. तशेंच गोंय सरकारान डम मायनिंग पॉलिसी पास केल्या. ह्या पॉलिसीक लागून राज्य सरकाराक लो ग्रेड मीन तडीक लावंक मेळटले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशांत बिबट्याचो आंकडो 8% वाडलो. मात गोंयांत 10% मायज देंवलो. केंद्रीय पर्यावरण राना मंत्रालयाच्या 2018 ते 2022च्या सर्वेंत स्पश्ट. 2018 गोंयांत 88 बिबटे आशिल्ले. आतां 77 आसात म्हूण डाटा सांगता. नव्या सर्वे प्रमाण 13,874 बिबटे आसात. 2018 12,552 आशिल्ले. देशांत बिबट्यांचो आंकडो 8% वाडलो म्हूण केंद्रीय पर्यावरण राना मंत्रालयाचे 2018 ते 2022 मेरेनच्या सर्वेंतल्यान स्पश्ट. ह्या सर्वे प्रमाण देशांत 2022 13,874 बिबट्यांची नोंद जाल्या. 2018 12,852 आशिल्ले. ह्या 4 वर्सांत 1,022 बिबटे वाडल्यात. सगळ्यांत चड 3,907 बिबटे मध्य प्रदेशात आसा. महाराष्ट्रांत बिबट्यांचो आंकडो 2,000 तेंकलो. कर्नाटकांत 1800 वयर बिबटे. तामिळनाडूत 200 बिबटे वाडले. 1000 वयर पावले.
एके वटेन देशात बिबट्यांचो आंकडो बऱ्या प्रमाणात वाडटा, मात दुसरे वटेन गोंयांत बिबट्यांचो आंकडो 10% मायज पडलो. 2018 गोंयांत 86 बिबटे आशिल्ले. नव्या सर्वे प्रमाण 2022 77 आसात. 9 उणे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खाड्डे केपें एक्सिडेंटांत एकलो सोंपलो. 2 ट्रकां मदीं एक्सिडंट. एका ट्रक वाळकाक जाग्यारूच मरण. मजगतीं विर्नोडा हांगा 2 मोटरसायकली मदीं एक्सिडंट. एकलो जखमी. फ्लायओव्हर जाय म्हणून थळावे मागता. त्या बाळ्ळी हांगा एक रातचो आतां मेजर एक्सिडेंट जाल्लो आसा. दुसरी गाडी आमी पळयता ही कारवारच्यान मडगांवचे दिशेन वयताली आनी दुसरी गाडी ती अशी आसताली. दोनूय ट्रक आशिल्ले. आमच्या प्राथमीक म्हायतीनुसार अशी कळटा की दोनीचे समोरा समोर टक्कर जाली आनी ते दुसरी गाडीचो कंट्रोल केल्लो आनी ती दुसरी गाडी वचून पोल दरीत सकयल पडलेली आसा. एक्सिडेंट नेमको कसो जालो हें कोणाक हांगा आशिल्ल्या कोणाक कांय खबर ना. प्राथमीक आमकां म्हायती अशी मेळ्ळा की तो जो ड्रायव्हर आशिल्लो त्या ड्रायव्हराक मरण येयल्लें आसा आनी ह्या गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसा तो सिरियसली इंजर्ड आसा. विर्नोडा पेडणे हांगा 2 मोटरसायकली मदीं एक्सिडंट. एकटो जखमी. हे आमच्या गांवांत वचपाक जंक्शन सारकें करूंक ना हेंच्यांनी. इस्कॉलाच्या भुरग्यांक रावपाक ते बस स्टॉप ना. कसले रस्ते करतात हे. आयज काय झाला? आज कितें जालां आमच्या स्वताच्या भावाक एक्सिडेंट जाला हांगा आनी तो मारून तो एअरपोर्टा वयलो पळा आसलो. ताका धरलो आनी आतां हेंच्यांनी येयलो आयचे रूल आतां ते ना करून उडयतले ते नामो निशान करतले ते. केन्ना ते आमकां हांगा रस्ते वयले रस्त्यार न्याय दिनत ना. आनी आमचे गोंयकार जर आसा जाल्यार आमकां धरून व्हरतात आनी आमचेर हे करतात आरोप करतात. तुम्ही फ्लायओव्हरची मागणी केली कोण ऐका ना. फ्लायओव्हराची मागणी करून करून आम्ही थकले. आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांक मागीर रचवलेले बस स्टॉप ना. आमचे बस स्टॉप सगळे काढून उडयले. आर्टिकल 370 हो मुवी प्रत्येकान पळोवचो. कलम 370 कशा पद्दतीन हटयलें तें मुवीन सांगलां म्हण मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्र्यान पुराय टिमीचें कौतुक केलें. शुक्रारा मुख्यमंत्र्यान मंत्री आमदारा सयत मुवी पळयलें. आर्टिकल 370 या मुव्हीचे स्क्रीनिंग आज एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांच्या वतीन आमी आमच्या आयनॉक्सान दवरलेले ते पळोवपाक म्हाज्या बरोबर आमचे सगळे आमदार खासदार सभापती हे सगळे आशिल्ले. खरोखरूच हांव आर्टिकल 370 मुवी हाजे डायरेक्टर प्रोड्युसर्स आनी तेंचे सगळे पार्टिसिपंट्सांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ही मुवी पळयता आसतना एक्चुअली आर्टिकल 370 कशा पद्दतीन हटयले आणि जम्मू आणि काश्मीर हो ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. आमी अशें म्हणटाले दो प्रधान दो विधान दो निशान नहीं चलेगा. हे परत एकदा सत्य जालें आनी अखंड भारताचें स्वप्न आमकां सगळ्या जाणांक पळोवपाक मेळ्ळें. जम्मू आणि काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. त्या खातीर हांव पयल्यान पयलीं म्हणजे प्रधानमंत्री आनी होम मिनिस्टर हांचें तर अभिनंदन करतात. हातूंत वांटेकरी आशिल्ल्या सगळ्या टिमीचें अभिनंदन करता. आनी मुवी रुपांत लोकां कडेन हाडलें म्हणून आर्टिकल 370 मुवी तयार करपी पुराय टिमीचे हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी विशेष डायरेक्टर जांबळे बाबू गोंयकार आमकां प्राऊड फील जाता सगळ्या जाणांक. ताजेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता. आसागांव DMC कॉलेजी लागसार एक ट्युरिस्ट मोटारीन मोटरसायकलीक धपको दिवन पळटालो. थळ्याव्यांनी धरलो. तो खंय सोरो पिवन गाडी चलयतालो म्हूण थळ्याव्यांचो आरोप. स्कूटर डॅमेज. नॉर्मल करवा दो ओनर का करवा दो यार. ओनर का नंबर दो. ओनर गाड़ी का ओनर करवा लो यार. ओनर ओनर करवा लो यार. क्या हो गया. बोला ना पैसा दे करके नहीं तो वो भी दे देता है. नंबर से आपका ओनर का नंबर दे गाड़ी का ओनर. अरे नॉर्मल करवा खत्म करो ना. भाई ओनर जो ओनर है ना गाड़ी का उसका नंबर दे. हांव वयतालो असो कामार म्हाज्या बस अशी येयल्या बसीक ओवरटेक केला म्हाका मारला आनी सकयल चंद्रकांत गेरजी कडेन एका आडयला म्हाज्या दुसऱ्या ड्रायव्हरान आडयला गाडी. पियोन आहा टायर आहा लायसन ना काय ना तुज्या कडेन आनी रॉंग सायडीन येवन टायर फुटला गाडयेचो तरी म्हाका येवन कॉन्टेक्ट केला. ताका आतां खंय हांव सिग्नल दिता तरी तो हे करता आनी म्हाका मारला आनी पळा तुज्या. आतां कॉम्प्रोमायज करया म्हटल्यार ना आपूण हे करता ते करता व्हडलें उलयता. पुलिसांक पळय म्हटल्यार ते जायना हेच्या कडेन. हांव पुलिसांक फोन मारता. हय ड्रंक आहा पियालो टायर्ड आहा फूल पळय उबो रावपाक ताकत ना मरे का. मारवा तो कितें जालें. अरे हांव आतां वयर चडटालो न्हू कॉलेज DMC कॉलेजीची गाडी ती बागरत घेवन वयर चडटालो तो हे इतको स्पिडीन ते सायडीच्यान येयला तो हांवें तर ब्रेक मारूंक ना न्हू जाल्यार तो म्हाजे तो सेंटराक मारून मोकळो जालो तो आनी तो थंयसरूच वयतालो आसलो जाग्यार आमकांय फोंडाक घालतालो आनी तो हांव तर सकयल वच जाल्यार तो सकयल गाडी आतां त्या हेजेर आहा
टायर फुटून थंय आहा गाडी. जीएमसीच्या मेन गेटी भायर बसपी फळ भाजीवाले खाण जिन्नस विकतल्यांक अतिक्रमण केल्ल्यांक काडपा विशीं तिसवाडी जिल्लोधिकारी कचेरीत बसका जाली. कुडका सांताक्रूजचे सरपंच आक्षेप पुलीस बसकेत आशिल्ले. पंचायतीन कारवायेचो दीस थारोवन उपजिल्लोधिकाऱ्याक सांगपाचें, पुलीस सुरक्षीत कारवाय करपाचें थारलां. आयज पणजे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसांत एक मिटींग जाली आनी ती मिटींग म्हणल्यार जीएमसीचे भायर जे इल्लिगल गाडे आसा, जे फ्रूट वेंडर आसा जावं कूक फूड अनहायजेनीक विकता, त्याच्या खातीर एक डेप्युटी कलेक्टरान एक मिटींग आपयली. त्या मिटींगेक कुडका आनी सांताक्रूज पंचायतीचे सेक्रेटरी आशिल्ले, तशेंच आक्षीचे पुलीस ऑफिसर आशिल्ले आनी ही मिटींग जाली. ताच्या उपरांत आमकां अशी म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार जे हांगासर जीएमसी गेटी भायर जे इल्लिगली स्टॉल घातल्या, कोण गेटी भायर जे विकता ते ट्राफिकाक कंजेशन करता. त्याच बरोबर जे कूक फूड आसता ते अनहायजेनीक आसता. ताकाच लागून डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिला की कुडका पंचायत आनी सांताक्रूज पंचायतीन एक डेट फिक्स करची आनी ताच्या उपरांत इल्लिगल एन्क्रोचमेंटार तेचेर एक ड्रायव्ह जातली आनी त्या ड्रायव्हा उपरांत तांकां काडटले अशें सांगलां. सो ही डेट आहा ती पंचायती थारायतली आनी डेप्युटी कलेक्टराक कळयतले. ताच्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टर पुलीस प्रोटेक्शन दिवन ही इल्लिगल ड्रायव्ह कंडक्ट करतले आनी अशे तरेन ते गाडे काडटले अशें आमकां डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत. मुरगांव बंदरावेल्या कोळशाच्या प्रदुशणा विशीं आमदार संकल्प MPA चेअरमॅनाक मेळ्ळो. सकाळीं दनपारां आनी सांजे थारावीक वेळार कोळशाची येरादारी बंद दवरता म्हण खंय अध्यक्षान उतर दिलां. पालिकेचे बसकेंत प्रदुशणाचो इशू आयिल्लो त्या वेळार सगळे जाण MPAंत वतले म्हूण थारिल्ले. संकल्पाची घरकान सोडून कोणूच बरोबर ना. MPAंत कोळशाचें प्रदूषण जाता म्हूण कांय नगरसेवकांनी MMCचे बसकेंत इशू काडिल्लो. ते उपरांत सगळे जाण वचून चेअरमॅनाक जाप विचारपाचें थारिल्ले म्हूण मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकर सांगता. आतां नगरसेवक संकल्पा बरोबर आयलेच ना. शेवटाक जाप विचारूंक संकल्प एकलोच गेलो. खूब वायट दिसलें की एकूय कावन्सिलर हांगा ते जे उलयलेले ते कोण येवना. सो ते कसले पॉलिटिक्स करपाक सोदता, कितें करपाक सोदता हेजेर म्हाका खबर ना. सो जे पर्यंत हांव चेअरमॅनाक मेळना ते पर्यंत म्हाका कळपाना. सो तेका लागून हांव आनीक 5 मिनटां तुमची वाट पळयतलो. ऑलरेडी 11 जावपाक येयली, 11 जाल्या. आनीक 5 मिनटां वाट पळयतलो. तशें आसून ते कोण येयना जाल्यार हांव चेअरमॅनाक वचून मेळटलो. सकाळीं दनपारां आनी सांजे थारावीक वेळा खातीर कोळशाची येरादारी बंद दवरतले म्हूण खंय चेअरमॅनाचे संकल्पाक उतर. प्रदुशणाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट तयार करून लोकांक उक्तो करतले. आयज म्हाका एक एश्युरन्स मेळिल्ले आसा जे पोल्युशन जाता कोलाचे ते तांकां जिंदाला वांगडा अडानी वांगडा बसोन ते सॉर्ट आवट करतले एश्युरन्स दिल्लेले आसा आनी एक्शन टेकन रिपोर्ट म्हाका दितले म्हणून सांगला. एक्शन टेकन रिपोर्ट इमिजिएटली आनी तेज्या प्रमाणे फूल सकाळ रातचे सकाळचे फातोडीचे फूल रस्तो क्लिनींग करतले. मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 to 9 o'clock पर्यंत ते ट्रान्सपोर्टेशन स्टॉप करतले. दनपारचे 12 ते 2 पर्यंत स्टॉप करतले आनी सांजचे स्टॉप करतले. अशी ऑर्डर काडून ते आयज म्हाका धाडटले. ती ऑर्डर हांव तुमकां दिता. सो अशे खुबशे रेस्ट्रिक्शन हांवें तांकां घातला. तेंच्यांनी एग्री जाल्लेले आसा. कांय नगरसेवक खंय चेअरमॅनाक मेळ्ळे आनी फोटो मारून चाय पिवन येयले. मात प्रदुशणाचो इशू मांडलोच ना म्हूण संकल्पाचो आरोप. एक कावन्सिलर जे म्हाज्या वांगडा आयज येवना ते काल काय पयर खेळ ताका मेळोन गेले. आय वॉज सरप्रायज सारको जेन्ना म्हाका चेअरमॅना कडसून कळ्ळें की कावन्सिलर ऑलरेडी मेळोन गेले म्हणून. येयले खंय आपल्या कडेन च्या पिले खंय फोटो मारलो आनी गेले खंय. हांव सारको सरप्रायज. अरे जो इशू तुमी तुमच्या कावन्सिलान काडलेलो आसा, तुमच्या कावन्सिलान तुमी रेज केलेलो आसा कितें बाबा कोल पोल्युशन जाता, म्हाका खंय तरी क्रेडीट मेळटलें काय म्हाज्या वांगडा येवपाक नाका तुमकां म्हणून तर तुमी सेपरेट केले. एटलिस्ट बाबा ते तुमचो डिमांड घाला. हेंचो जो पर्सनल कितें बेनिफीट चल्ला हे बंद बॉब मारता पळय बॅगा म्हणून हेंची जी बॅगा हांकां मेळटा त्या कोणाक मेळटा ती एक्सपोज जायत म्हणून ते म्हाज्या वांगडा येवना. कित्याक येना तुमी? कोणाचो भंय आसा? पयलींच्या एक्स बॉसाचो तुमकां भंय आसा? एक्स बॉसाचो तुमी बिझनस वाचोवपाक सोदता? जो डेल्टा थंय बिझनस करता तेज्या खातीर तुमचें कितें रिलेशन आसा? प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. 5 मार्चाक नेवल वॉर कॉलेजीचे नवे बिल्डिंगेचे पणजे लागसार बेती INS मांडवीत उक्तावण. लोकार्पणाक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग येतलो म्हण कॉलेजीचो कमांडर MD नायर मिडिया कडेन उलयलो. चोला राजवटीन नौदळाच्या मळार मोठो वावर केला म्हणून कॉलेजीचे बिल्डिंगेक खंय चोला नांव दिलां. matter of great pride
for the Naval War College and the Indian Navy that the new Naval War College building, Chola, is being inaugurated 5th of March. The Indian Naval War College was first established in 1988 at Karanja in Mumbai, and to impart professional military education to officers of the Indian Navy. This college was then called the College of Naval Warfare. In 2010, the decision was taken to rename it as the Naval War College, and it was relocated to the current location in Goa. The building, the new building, is named the Chola, signifying the maritime prowess of the Chola Empire and Rajendra Chola's successful and famous expedition over the high seas of the Indian Ocean to defeat the Sri Vijaya Empire. राष्ट्रीय लसीकरण दिसा निमतान 3 मार्चाक 5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक पोलिओ डोस दितले. राज्य लसीकरण अधिकारी डॉक्टर उत्तम देसायान माहिती दिली. सकाळी 9 ते सांजे 6 मेरेन लसीकरण. गोंयांत पोलिओच्यो निमाणी केस 1998 सांपडिल्ली. ते उपरांत एकूय केस ना. पोलिओक पयस दवरूंक लसीकरण खंय म्हत्वाचें. स्टेट इम्युनायझेशन ऑफिसर, स्टेट फॅमिली वेलफेअर ब्युरो ऑफ DHS गोवा हे येते त्या आयताराक, दॅट इज 3rd मार्च 2024 तारखेक इंटेन्सिफायड पल्स पोलिओ इम्युनायझेशन कार्यक्रम घडोवन हाडटले. ह्या दिसा पोलिओचो डोस सगळे अंडर 5 जी भुरगीं आसता तांकां सगळ्यांक आमी दितले. 2 ड्रॉप्स आमी सगळे भुरग्यांक दितले. जे पण त्या दिसा बॉर्न जाल्यात प्रिवियस डे असो सगळ्यांक दितले. आमच्या गोंयांक 660 बूथ्स बी आमी अरेंज केल्या आनी त्या सगळ्या बुथाचेर हो डोस दितलो जातलो. ह्या बूथ 491 बूथ्स आर फिक्स्ड म्हटल्यार आमच्या सब हेल्थ सेंटर्स किंवा स्कुलां आसात, प्रायमरी स्कुल्स आसात थिंसर अशें ह्या सगळ्यांनी आसतले. आनी तातूंत भितर 107 हे मोबायल बूथ्स आसतले, वेरीन आमचे व्हेहिकल, आमचे हेल्थ कॅअर वर्कर्स आनी वॅक्सीन घेवन ज्या जाग्यार हीं भुरगीं आसात थंयसर वचून तांकां थंयसर दितले. आनी त्याचे बरोबरच 62 हे ट्रान्झीट बूथ आसात. 1985 ही कंपेन आमी सुरू केल्ली आनी आतां गेल्या वर्साची सोडल्यार 28 टायम्स आमी ही कंपेन केल्या. लास्ट केस आमकां मेळिल्ली ती 1998. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्ले ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.